Just imagine. नमस्कार इष्टानो आणि तुम्ही सध्या प्रुडंट मिडियाचेर असेंब्ली सेशन लायव्ह पळयताच आसतले इतले दीस. तुम्ही असेंब्ली पळयता ते आपल्या नजरेनसून पळयता, आपल्या एंगलांसून पळयताले, आपल्या पर्स्पेक्टिवानसून पळयताले. तसोच जस्ट इमॅजिन शेगीत जस्ट इमॅजिनान सगळे असेंब्ली सेशन्स लायव्ह पळयले आनी रिपीट टॅलिकास्ट सुद्दां पळयले. असेंब्ली सेशन पळोवन जस्ट इमॅजिनाक जे दिसलें ते अशें आणि कशें तें हांव सांगपा परस तुमीच ते जस्ट इमॅजिनाच्या एंगलासून पळयात न्हू. हें आमकां न्हू ही स्टायल, आमची हीच स्टायल बेस्ट. आतां तुमी पळयताले पळय असेंब्ली ती डिफरंट आनी जस्ट इमॅजिन पळयताली न्हू ती आपल्या डिफरंट एंगलांसून. आतां तुमी जस्ट इमॅजिनाच्या एंगलांसून असेंब्ली पळया. Just imagine. Whether it is a fact that on approval of above schemes, the approval letters are directly collected by the ruling parties and distributed You to the need not read the beneficiaries. question. You ask, put your supplementary. I am coming to it, Speaker, sir. Supplementary. My ulopakut it's related to this But topic. why should you are know. reading the question? हा उत्तर सांगता. It is already with the minister. Refer to C, sub-question C and D. जर प्रश्नाचे उत्तर दियात. स्पीकर सर, पयलीं म्हाका कळना की ऑनरेबल मेंबर आसा पळय हा उत्तर सांगता. रुलिंग पार्टीचो आणि आता ह्याच फ्लोरार हा उत्तर सांगतात की उत्तर सांगतात ऑपोजिशनाक हे ते सगळे उलयता. फकत हांव तातूंत वचना. पण स्पीकर सर, जेन्ना उत्तर सांगता 2009 पासून ही कन्यादान स्कीम आशिल्ली. ही स्कीम पोन्नी आशिल्ली. हांवें परत एकदां जाय जाल्यार सांगता की स्कीम दोगांची नांवां तीच आहा. प्रसाद. सभापति महोदय, अर्ज किया है कन्यादान स्कीम के लिए लोगों ने अर्ज किया है. प्रश्न था दिलीप के लिए पर सीएम ने अदा फर्ज किया है. सीएम ने अदा फर्ज किया है. स्पीकर सर, केन्ना केन्ना कशें आसता की जी आमची इन्कम सर्टिफिकेट आसता ताका प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाची संवय जाल्या. सभापति महोदय, गृह आणि लाडली लक्ष्मी ह्यो दोनूय योजना जेन्ना सुरू जाल्यो तेन्ना You come in queue. The village of Keri Sattari. हांव जाणा. Action the government intends to कसले take. कितें The प्रूफ? complaint No, no, made no. by the कितें उलयता Sarpanch तो? प्रूफ also. कसले? In the year Now 2010, you sit. 264 dogs Ata of bus. sterilized anti-rabies vaccines Ata for bus. 355 were given. हा उभा राविल्ला असा तू बस. पयलीं अर्ज दिल्ले आसात. फर्स्ट लॉटान जे दिल्ले ते बरेचशे हे जावना. इतलें कळना मिनिस्टर आन्सर दिता आसतना आपूण बसपाक जाय म्हणून. म्हाका चुकून मिनिस्टर म्हटल्या बद्दल हांव तुमचे आभार मानू काय बेजार जावं हे म्हज्या जखमेचेर मीठ काय मलम समजपाचें हांवें. हेचेर एक बारीकशी कविता सांगता. बस सकल बस पयलीं. Honorable Speaker, what I've seen in this entire session that it's not a multi-session like DVD. Honorable revered His Highness respected Chief Minister says that opposition leader should teach some manners to the opposition MLAs. But my question is very much clear. Who is in the opposition and who is in the ruling exactly? It's a simple case, Honorable Speaker. In ruling side, only he speaks, and in opposition, everyone speaks except me. Thank you. The leader of opposition made a very valid point. तू ठरवूंक शकना. कितें ठरयतलें तें स्पीकर सांगतलो. फुडलो प्रश्न विजय सरदेसाय. स्पीकर सर, हे फातोड्या म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन एका रस्त्यार जितले कुत्रे आसताले तांकां जर काडीत जाल्यार 50 BMW गाडयो पार्किंग करपाक इतलो जागो जालो. कितें जालां सगळें? हांव म्हणटा ते रस्त्यावयले कुत्रे फातोड्यात कशे इतले इतली विजय सरदेसाय. हे कितें विजय सरदेसाय, तुझा LAQ नंबर 4 हेच परिवर्तन जालें काय म्हणटा. हे परिवर्तन ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन हे परिवर्तन जालें. You come in queue. हांव मागता मंत्र्याचे उत्तर दिवचें बेगीन. Speaker sir, उत्तर दिवया येता न्हू. तर छापील प्रमाणे
तो आयज हळडुळोच कपडो कित्याक घालून आयला म्हाका बाबा बोरकराच्या कवितेची याद जाली. हळडुळो हळडुळो कपडो घालून शेतांतलो बावलो कसो भरलेले शेत वाऱ्यार झुलता शेतकाऱ्याक उमेदीचो घसघसो. Speaker sir, the Margam Municipal Council, I am reading the reply given by Margam Municipal Council. Speaker sir, I rise to speak. बस सकल बस पहिले. मामलेदार. Speaker sir, I may be permitted to ask question number 1C. ना माफ कर. असो असो. नो प्रॉब्लेम. झिरोवर मेन्शनाक ह्या सभागृहाचे माननीय सदस्य रेजिनाल्ड आणि एक झिरोवर मेन्शन केल्लो. इट वॉज रिगार्ड ना उत्तर तशें न्हू तें हांव सांगता हांव उलयतां तेजेर. बरे मंत्र्यानो हांव बसता तर तुम्ही म्हटलें पयलीं दारू छोड दो हांवें सोडली. तुम्ही म्हटलें दुनिया छोड दो हांवें सोडलें. तुम्ही म्हटलें पारो को छोड दो हांवें ती सोडली. आतां तुम्ही म्हणटा की प्रश्न छोड दो हांव तो तुमचेर सोडटा. जय हिंद जय महाराष्ट्र. स्पीकर सर हे सगळें कितें चल्लां? मिनिस्टरांक रिप्लाय करपाक कित्याक दिनात? आमच्या मेंबरांक कित्याक उलोवपाक दिना? बस बस चल्लां कितें? हांवें सदांच सांगलां सदांच ना तूं कितें सांगता तें सारकें आसा पण प्रत्येक गजाल म्हणजे कॉयन कसो आसता. गजाल इज लायक अ कॉयन अँड इट हॅज टू सायड्स. फाटल्या फावटी तुमी आमकां जे कितें देत हांवें ह्या फावटी तुमकां तुमी आमकां जें कितें दिलें तें तुमकां इंट्रस्ट सगळें तुमकां परत करता. काय गायो आसात म्हशी आसात बोकडे आसात आनी आमकां आमी ते ज्योती तांदूळ लायला आसता आनी आमी केळी पिकयतात. आमी कॅमिकल्स घालून केळी पिकयतात. आमी आर फार्मर्स. बेजिकली आय एम फार्मर. हांव मागता सरकारा कडेन की सरकारान हेजेर बेगीन लक्ष दिवचें आनी ही कार्य बेगीन करून घेवचें आनी हें काम फुडें व्हरचें आनी बेगोबेग तेजो लाभ लोकांक दिवचो. कांदोळे सानबंद जावपाकूच जाय ना जाल्यार कितें जातलें तें तुमकां रोखडेंच गोमतलें. सरकारान हेजेर बेगीन लक्ष दिवचें. स्पीकर सर आमचो प्रॉब्लेम व्हडलो जाल्लो आहा. आतां हे मिडिया आमचे कॅमेरा मारतात सीएमाचेर. सीएम परत परत उबो रावता उलोवंक आनी फाटल्यान हांव पळय बसलेलो आसता तो दिसता आनी तो सामको प्रॉब्लेम जाल्लो आहा. हेज्याशीन हें आहा म्हटल्यार हें कितें तें एसेंब्लीन फुडल्या तरी सांगचें. सरकारान हेजेर बेगीन लक्ष दिवचें. विधानसभेचें कामकाज आयज हांगासर आमी सोंपयतात आनी हें कामकाज पळयतना अशें दिसून आयलें की प्रश्न तारांकीत किंवा अतारांकीत हांचो प्रश्न नासलो तर प्रश्न कितें वेगळोच आसलो कोण कोणाक उलोवंक दिता ताचेर. तर पण एकूच सांगनशें दिसता सगळ्या मेंबरांक की हय म्हणटल्यांचें मान्य जाल्लें आसा. हय म्हणटल्यांचें मान्य जाल्लें आसा. अरे म्हाजें भाशणूच ना मरे ह्या फावटी. अरे कितें तरी घेवन आसलें त्या माध्यमांच्यान ती कामां आमी सगळीं करून घेता. आतां म्हाजी नजर खंय वचपाक लागल्या सामकी ह्या सभेंतली 15 ते 16 तरी सिटां म्हाका जाय. म्हणजे 15 ते 16 तरी जाग्यार आमी आमचे कॅन्डिडेट्स ह्या फुडल्या इलेक्शनाक घालपाचे आसा. सरकारान हेजेर बेगीन लक्ष दिवचें. बाबा आय जस्ट वॉन्ट टू आस्क दीस असेंब्ली लायफान पयल्या बोगले हांवें एक रिपोर्ट तयार केलो आनी तेचेर विष्णू एंड मायकल लोबो सायन मारना म्हणटा. बाबा वॉट इज द प्रॉब्लम? मुगेल रिपोर्ट केन्ना येतालो तो तसलो आसतलो. आतां जो रिपोर्ट हांवें तयार केलो आहा तेचेर सायन मारपाक कितू प्रॉब्लेम आहा? बाबा स्पीकर यू टेल देम टू सायन इट इज इनकम्प्लीट. आमकां उलोवपाकूच दिनाय. तुमीच उलयताय. आमकां मातशें तरी कितें उलोवपाक दिनाय. तुमी आमकां उलोवपाकूच दिनाय. अरे सगळा बस म्हणटा आनी कितलें सगळो वचपाचें सामकें आमकां तूं उलोवपाकूच दिनाय. सगळा बस म्हणटा कितें सगळं जमनी बसपाचें. अरे कितें जालें रे आमकां कित्याक म्हणटा अरे रावयता हाडयता मरे आमकां बस म्हणटा आमी कितें सारकें सकयल बस म्हणटा आनी कितलें सकयल वचपाचें पाताळांत वचपाचें कितें पाताळ भैरवी जाल्ला कितें जाल्ला रे. स्पीकर सर ह्या बोळान हांव एकूच सांगूंक सोदता की सपॅक टॅक्रो
हो खेळ सगळ्यांनी खेळचो. काय करावे, काय म्हणावे, काय बोलावे यांची पण काय मजा आहे. मातशे बसा तुम्ही, मातशे बसा, मातशे स्टॉप करा ती. सरकारान हेजेर बेगीन लक्ष दिवचें. आतां म्हाजे GCAचे काडलो पोस्ट, साळकाराक केलो. हेजे फाटल्यान कितें आसा तें पळोवचें. वी हॅव टू सी दॅट. आमकां पळोवचें पडटलें. कोणी तरी हेजेर लक्ष दिवंक जाय. हांगा कशें चलो, हांगा कितें धुमशाणां घालतात ती घाला, पण म्हाजें GMC बेस्ट चल्ला. आमच्या GMCन कांयच गैरव्यवहार चलनात. आनी प्रुडंटान कितले एक्सपोजे बी दाखयले म्हणून हांव एकच सांगीन स्पीकर सर, तो मी नव्हेच. Just imagine. सध्या असेंब्ली सेशन जालें. त्या असेंब्लीक काँग्रेसीचो सेक्रेटरी इनचार्ज फॉर गोवा ए चेल्ला कुमार बाल्कनीन बसून सगळे प्रोसिडींग्स पळयतालो. तेन्ना तेज्या मनान नेमकें कितें चलता आसतलें काय. चप्पई परिकर அப்படி பார்சிகர் ரெஜினால்ட் இது ஸ்பீக்கர் பஸ் வாட் இஸ் ஜென்டல் கத்தடி பஸ் வாட் இஸ் பஸ் ಎಡಿ ಎತ್ತಡಿಕ ಎಡಿ ರಾಣೆ ಸೀನಿಯರ್ ಗಪ್ಪ ಇಲ್ಲೇ ಎಡಿ ಅಪ್ಪಡಿಗೆ ವಿಶ್ವಜಿತ್ ನಮ್ಮೈಕ ಯಪ್ಪ ಇಡಿ ಯಾವ ಇನ್ನು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಗೋವಾ రెజినాల్డ్ రెజినాల్డ్ అన్నగారు రెజినాల్డ్. Just imagine. मिकी भाशेको खंय शेरकारान एक काम दिल्लें आनी तेजे खंय तेणें 3-13 केले. गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट्स फिजिबिलिटी रिपोर्ट तयार करपाचें काम मिकी भाशेकोक दिल्लें आनी तेजी फायल तयार करपाक लायलेली सरकारान. तितून मिकी भाशेकोन अशें मेन्शन केलां की फोंड्या जो कोयर आहा तो लव मामलेदार आमदार जाल्लेल्याक रवी नायकान वाडोवन दवरला. खंयसून तरी ट्रक फात्तोडे येतात फोंड्या आनी ट्रक्स खंय सगळे तो कोयर अख्खे फोंडेभर पसरावन वयतात खंय आनी हे सगळे ट्रक्सांचे भाडे रवी नायक फारीक करता अशें मिकीन त्या रिपोर्टान नमूद केलां. आतां ह्या रिपोर्टार मायकल लोबो आनी विष्णू वाघ सोडले जाल्यार सगळ्यांनी सायनी मारल्या किंवा रिपोर्ट सारको आहा म्हणून. उलोवया. मिकी, रवी नायक तुजेर बेजार आसा. तो म्हणटा की कोयर स्कॅमान तुवें खंय तेजें नांव रिवेंज घेवपा खातीर भितर घातलां. And anything, if there is anything personal, she shouldn't go and talk to the media. He should ask me, or he should, when he doesn't know about it, he should, but there is no comment. That's all about. But is it true that you have mentioned Ravi Naik's name in the Fonda garbage scam? See, probably he heard from some media people been saying. I did not say it with my mouth. कितें जातलें ह्या रिपोर्टाचें ते टायमूच सांगतलो. पण इश्टानो आतां टायम जाला एक बारीकसो विसव घेवपाचो. Just imagine.